मुख्यमंत्री या नात्यान आपणेन गोंयाचो सर्वांगीण विकास केला. खंयच्याच मतदारसंघाकडेन दुर्लक्ष करू ना आनी जे दिसा आपणाक ही दुर्बूद हती येतली त्या दिसा आपूण घरा वतलो अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलां. स्टेट कावन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च आनी ट्रेनिंग इमारतीचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे, शिक्षण संचालक आनी हेर मानेस्तां हाजीर आसले. RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान संजय मुनोली. साधारण प्रत्येक तालुक्यात एखादी तरी नवीन इमारत बांधल्या. नवीन इमारत खंय बांदप, जंय भुरगीं आसात आनी एकोमोडेशन ना थंयच बांदप. त्यो बांदता आसतना आमी सरकार पक्षाची मतदारसंघ की विरोधी पक्षाचो होऊय पळयलो ना. रोहन बाबाने लक्षात दवरचे की पर्वरी कडेन दुर्लक्ष अशें निश्चित ना, ते केन्नाच जावचे ना. आनी ते करपाची जेन्ना म्हाका बुद्द येत जाल्यार आय वील गो होम दॅट डे. असली जर म्हजे तकलेत जर म्हजे असली बुद्द येत जाल्यार आय वील प्रिफर टू गो होम. आमी गोंयचो विकास हो सर्वांगीण विकास करतात. ही जी नवीन शाळा 13 बांदल्यात, मुद्दम आपापल्या भागांतल्या शाळांनी वचचे. I had an opportunity to inaugurate most of these institutions, most of these buildings. हांवें थंय ह्यो 13 शाळाच न्हय तर गव्हर्मेंट कॉलेजीस अंदू आमी 5 बांदल्यात ह्या 4 वर्सांत. माशेलान, सांखळे, मडगांव, केपें आनी पेडणे. केपें आनी पेडणेची बिल्डिंग, these buildings are yet to be inaugurated. 5 buildings are state of the art buildings. कोणे पळोवच्यो वचून. पेडणेची बिल्डिंग is yet to be completed. ह्या सरकाराक जे जे करपाक मेळ्ळे, खास करून इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन, ताचे आमी भांगार करपाची संद सोडूंक ना. गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स खूब ओसाड पडलेल्यो, थंय भुरगींच नासली. त्यामुळे टिचरले रिफर्बिश करप, अपग्रेड करप, that much we could do. And during last about 5 years, during the period of last 5 years, we have renovated 258 number of primary schools also.